जेन्ना आमी स्वतान जियेता ताच्या जिवितान आमी उदीक आनी उदीक भाग घेता आनी आमकां भितरल्यान शांती मेळटा आनी आमी ते शांतींतल्यान दुसऱ्यांकूय आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान शांती हाडटा अशें जेजू सवें आसा म्हणून आमकां मागीर कळोंक येता. तर आमी आसा ते भाशेन जेजू सवें पूण तें उदीक आमचे सवें घडोवन हाडच्याक आयची उतरां तुमकां मारल्यां आसतलीं. जेजून आमकां कशे भशेन सांगलां पळय तें. तर आमी ताच्या एकवटान रावया आनी आयज जेन्ना आमी ताका आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान काळजान स्विकारतल्या कोमया वरवीं तेन्ना ताका घेतलो म्हणटच आमचे सगळे जिविताचे सवें दवरया. जशे भशेन भाग्यवन फ्रांसिसान दवरलें तेच भाशेन आमी दवरया आनी आतां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. जें आमी आयकलां आनी जें ताणें तुमकां सांगलां तें थोडो वेळ नियाळ करून तें भितर आमचे सवें रुजून ताचें फळ आमचे सवें घडोवन येवच्याक हो वेळ सादतना जेजूकूच आमचें जिवीत भेटोवया आनी जशे भशेन हो उंड आनी सोरो बदलून तो आपले मांस रगत करतलो तेच भशेन आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजू सारकें जावन तो आमकां बापाशी वतलो. ह्या हेतून सुकली आमची मागणी देसांव ताका समोर पुया.